Thank you very much, Mataji. So या सेशनाक लायक मधुर हरे कृष्णा महामंत्र कीर्तन सांगून ईशा कामताना एक लायक आरंभ दिला असा मस्त मस्त धन्यवाद ईशाक मस्त मधुर आशिल कीर्तन. आता मी भागवत प्रवाहाच्या आयच्या सेशनाक वचां ताजे पयलीं फुडें राधा माधव कीर्तन सांगून हे स्टार्ट करूया. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे. जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा. जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा. नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय. हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. स्वागत तुम सगळ्यांके भागवत प्रवाहाच्या या सेशनाक. मिगेल गुरु महाराज His Holiness Radhanath Swami Maharaj अंका आणि His Divine Grace श्रील प्रभुपाद परंपरा आचार्याक आणि पंचतत्व श्री श्री राधा श्याम सुंदराक आशीर्वाद मागताची या सेशना तो या भागवत प्रवाहाच्या या टॉपिक डिस्कस करूक ट्राय करता. हांगशील तुमगेल सगळ्यां लागी हांव आशीर्वाद आणि प्रार्थना मागतास. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा. सो आता मी भागवत कथा एक भागवत प्रवाह सिरीज आणतो एक सम्मरी रूपारी पळयता आसाची. सो आता मी खंयची स्कंद आणता आसाची? सिक्स्थ. येस, संची स्कंदांत आसाची. सो कोणाल विषयी आम्ही चर्चा करता आशिल्लींची आता शाश्वती गंधर्विका माताजीन फुडले केलो क्लासेस काढला. सो कोणाल विषयी चर्चा कर सांगली त्यांनी आमका? वृत्रासुराला. हरी बोल. सगळ्यांक उडगास असला ऐकून. गुड गुड, हरी बोल. सो वृत्रासुराला चर्चा जाता आसा. संच स्कंदाच्या 13 अध्यायताय जाला. आता आज आम्ही 14 अध्याय पळोवच्या वत्ता आसाची. सो वृत्रासुर कोण आशिल्लो? चित्रकेतू. ओके, चित्रकेतू आहे. डेमन. वय डिमन आशिल्लो. कशी प्रकट जातो? कशी तागेले अपियरन्स जाता? त्वष्टा यज्ञ केलतना त्वष्टा. येस, त्वष्टा तागेला आनु नवा कशी प्रकट जातो म्हळ्यार त्वष्टा. येस, अनुपमा नायक माताजी सांगायची. तो यज्ञ करता तो विश्वरूपाक माती हे करता इंद्रो तागेले माती तिनी माती काढली तर यज्ञ केले तिना ते यज्ञ दाखवून आविर्भाव जाता तागेले त्वष्टान यज्ञ करता. येस, त्वष्टान यज्ञ करता. इंद्र मार्चित असल म्हाका एक पूत जाय म्हूण यज्ञ करता नवा. तेन्ना ताणें दाखून तागेला आविर्भाव जाता. वृत्रासूर तागेला डिस्क्रिप्शन हे आम्ही पळयलेलो आसा. तो कितलो व्हड असुर आशिल्लो म्हणाल्या. आणि तेन कसं जाता? त्वष्टान यज्ञ करताना तागेल्या यज्ञाचे मंत्र सांगताना चुकी जाता ना, प्रोनाउन्सिएशन चुकी जाता. करेक्ट की? तेन्ना इंद्राक मारका म्हणाले पूत जेवचे बदला कसं जाता? इंद्रालकरान मारचित असेल एक पूत म्हणाले आजेरी तो तागेला आविर्भाव जाता वृत्रासुराला. सो इंद्र ताका मारले. ताजे पापाचे रिएक्शन्स या सगळं आम्ही डिस्कस केलेलं आसा फुडल्या क्लासेसांत. तो शाश्वती गंधर्विका माताजीन मस्त चंद करून आमकां सांगून दिलेलं आसा. आता आईच्या टॉपिकाचे टायटल आसा की अ लॉंगिंग दॅट लेड टू लेमेंटेशन म्हणून. आता या 14 अध्याय आयल्यांचे आमी श्रीमद भागवतमाच्या संच स्कंदाच्या. तंतू हे कसं म्हणटाचे एक आमकां मस्ती एक लालसा एक उत्कंठ म्हळ्यार एक जाय 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 आमकां जाय म्हळ्यार एक हे आसता ते मेळ न्हू जातरी कशें एक दुःख विलाप जाल्ले म्हळ्यार आज आमी पळोवचे वता आसा. आयच्या या चॅप्टराच्या विषयू त्या अ लॉंगिंग दॅट लेड टू लेमेंटेशन. ते कसं लॉंगिंग आशिल्लें ते मेळट तरी कसलें लेमेंटेशन जाल्लें म्हळ्यार आज पळोवचें वता आसाची. सो आयचे अध्याय कशी सुरू जाता म्हळ्यार परीक्षित महाराज आणि कोणाला संवाद जाता असा? परीक्षित महाराज कोण सांगून दिता श्रीमद भागवतमा? सुखमुनी, सुखदेव गोस्वामी. सो परीक्षित महाराजांनी या वृत्रासुराल पुरा युद्ध ताजे पुरा विषय ऐकला.
त्या ऐकून तरी परीक्षित महाराज सांगता असं श्री परीक्षित उवाच रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मण ब्रह्मण वृत्रस्य पाप्मनया नारायणे भगवती कथम आसीत् दृढा मतिः म्हणून. सो परीक्षित महाराजांगा एन्क्वायरी करता असत सुखदेव गोस्वामी लागी सुखमुनी लागी कसे म्हणारे असुर म्हणारे केन्नाय तांणी पापी जावन असताची मस्त पाप करताची आणि रज आणि तमो गुणाच्या अंत असतात तांणी तेन्ना या वृत्रासुराक एक महान अशी नमुन्याची तो भक्त कशी तक कशी देवाल वयर तितले नमुने मोगू म्हणाल्या परीक्षित महाराजांगा निमगिता सुखदेव गोस्वामी गेलागी इताक आम्ही युद्धभूमीत पळयला नवा वृत्रासुर कितले लायक प्रार्थना सांगता देवाल प्रती 4 श्लोक सांगता त्यांनी फुडल्यांतू प्रार्थना कितले लायक कितले कितले देवा ग्लोरिफाय कोरनु त्यांनी म्हणता की हांव केन्ना तुगेले दासानुदास जेवत तसली ऑपॉर्च्युनिटी हांव मिस करूं नजे म्हाका केन्ना मेळटा म्हाका केन्नाय तुगेले चरण कमलाला दवरी देवा इतले लायक महान प्रार्थना त्यांनी युद्धभूमींतू इंद्राल लढाई करताना सांगता आसाची सो त्या ऐकून त्या परीक्षित महाराजाका याच्यात की इतले नमुने प्रीती कशी देवाल वैरे यो एक असुरू यो एक पापी तसला कशी नमुने प्रीती कशी म्हणून परीक्षित महाराजा निमगिता आता या भौतिक लोकांतो जीवराशी अणु ॲटम्स शी असं मस्त मिलियन्स ऑफ ॲटम्स शी असं त्या जीवराशींतू ಕೆಲವು मनुष्य ಜಾತಿ ಅಸ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಸಚಿ आणि ತಂತು ಕೆಲವು धर्माचे विषय अर्थ कोण घेवच्याक इंटरेस्ट आशिल्लो आसाची ಕೆಲವು ತಂತು आणि त्या धर्माच्या विषय अर्थ कोण घेवच्या आशिल्ले ಕೆಲವು ಜನಾಲಂತೂ ಕೆಲವು आणि मला ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನಾಲಂತೂ मुक्ती मेळका म्हळ्यार इच्छी करतले आणि ಕೆಲವು आसाची सो तुमके स्क्रीन दिसता की श्लोक 0.14.5 आता ತಂತು ಕೆಲವು ಜನ लिबरेशन मुक्ती मेळका म्हळ्यार इच्छी करतले ಕೆಲವು जन आसा हंग पळयल्यार आमकां दिसता चार्ट अंतू तसलंतू या भौतिक लोकादकुनू मुक्ती म्हळ्यार सोसायटी देश फॅमिली फ्रेंड्स मागीर प्रीती चेडू म्हळ्यार अटॅचमेंट मेटीरियल अटॅचमेंट गिव अप कोरनु ಕೆಲವು ಜನಕ लिबरेशन मेळ्ळेलें आसा मेळटा तसलंतू ते मुक्ती म्हळ्यार कसले म्हळ्यार अर्थ कोण घेतिले ताजे निज जावन आशिल्ले अर्थ कसले म्हणून अर्थ कोण घेतिले आनी परफेक्शन अटेन केलेले ಕೆಲವು ग्रीन अंतू पळयला कळतಮ್ಮ ಕೆಲವು जन ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನ तसलते अंतू ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನಾಲಂತೂ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ವೆರಿ ರೇರ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಭಕ್ತ जावन आसताची देवाले भक्त नारायण परायण म्हणून सुखदेव परीक्षित महाराज हांगे लागी सुखदेव गोस्वामीला निमगिता आसाची तांणी सांगताची मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रसन्नात्मा कोटिष्वपि महामुने कोणी सांगता की या श्लोक ट्राय करता की सांगता माताजी यस हेमा हरे कृष्ण
मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने. हरे कृष्णा. हरे हरे कृष्णा. हा सांगू एकदा. Yes, Sangya Mata. मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभः प्रसन्नात्मा कोटिष्वपि महामुने. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. मुक्तानपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभ प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने. हरे कृष्ण. मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्व अपि महामुनि. हरे कृष्ण माताजी. हम सांगू माताजी. संज्ञा माताजी संज्ञाची दिसेना माताजी. तुम्ही संज्ञा माताजी पूजा वेटीकर माताजी. नहीं है, दिसेना स्क्रीन आ रही. सखीचंद माताजी की अंजलि के नेट प्रॉब्लम लाकित प्रॉब्लेमस. मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि महामुने. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. सॉरी म्हाका डिस्कनेक्ट जाल्ले, नेटवर्क इश्यू आशिल्ले. आज स्क्रीन दिसता स्वाम. वही माताजी. ट्रान्सलेशन दिसतस माताजी. येस. श्लोक दिसना माताजी. श्लोक दिसना. येस, कोणाकी सांगू श्लोक. ಒಡ್ನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಅಂತೂ ಸುಖದೇವ್ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ सांगतासकी मिलियन्स ऑफ जन मुक्ती पावताची आणि परफेक्ट इन नॉलेज जाताची. तंतु ಕೆಲವೇ एक जन जो डेडिकेटेड फुल्ली टू नारायण, नारायण परायण भक्त जावन असताची नारायण कृष्णाला, त्यांनी भक्त मस्त पीसफुल जावन असताची. तसल ते भक्त पळोवच्याक मस्त एक्स्ट्रीमली रेअर म्हणून हांगा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी लागी सांगता आसाची आणि म्हणटा आसा की एक युद्ध भूमीन तो एक पापी असुर मस्त कष्ट दिवन मस्त कष्ट दित आशिल्लो सगळ्यांकय. तसल एक असुर कशी एक अशी म्हणे कृष्ण भावनामृत जावच्या साध्य. आणि म्हणटाची ताणे एक पापी मात्र नाही, त्या युद्ध भूमीन एक महान क्षत्रिय जावन इंद्राक तृप्ती करची तसल ताणे युद्ध केलं. तसल एक असुर कशी कृष्णाल होड भक्त जाल्लो या म्हाका मना वत्ताना. शुकमुनी तुम्ही म्हाका सांग्याची कोण आशिल्लो तो वृत्रासुर म्हणून परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी लागी एन्क्वायर करताची. आता सुखदेव गोस्वामी तांकां सांगता की आता पळय कसल तू निमगिललिया एक बुद्धिमान प्रश्नेक हांव आतां उत्तर सांगता. हांव कसं ऐकला की व्यासदेवा आणि नारदा देवला तांगेला दाखून ऐकलेलं आशिल्लें. आता हांव तुका सांगू वता आसा, तू मस्त ध्यानपूर्वक जावन या ऐक म्हणून सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराजाक सांगताची. तांणी सांगताच कसं म्हळ्यार सूरसेन
सुरसेना म्हणल्यार एक राज्य, एक गांव, ताजे राय जावन आशिल्लो चित्रकेतू. आणि चित्रकेतू सक्कड पृथ्वीचेची राज्यभार कोरून आशिल्लो. तागेला या राज्यभारा वेळारी भूदेवी जीवनाक कसं प्रगती जाय आशिल्लें ते सक्कड उत्पन्न करता आशिल्ली. तेज म्हळ्यार अर्थ कसला तो राय धर्मा प्रकार राज्यभार चलायसिता आशिल्लो म्हळाले. तशें जावन चित्रकेतू ताका 1 कोटी बायल आशिल्लींची. जाल्यार ताका चेडू ना आशिल्लींची. पुरा खंयचे बायले 1 कोटी बायलेन खंयचे बायलेक चेडू नाची. ताणें एक बायले फर्स्ट वाळडीक कोण घेतल्या, तिका चेडू ना म्हूण सांगून आनेक वाळडीक कोण घेतल्या, तिका चेडू ना. तिन्नी वाळडीक कोण घेतल्या, तिका चेडू ना. म्हळ्यार तांणी क्षत्रिय नवा वाळडीक कोण घेता. सो तशी 1 कोटी बायल आसता ताका. ताणें इंद्रिय तृप्ती खातीर वाळडीक कोण घेनी. ताका एक आशिल्लें कसं म्हळ्यार म्हगेली राज्य भार मुखार व्हरूंक म्हाका एक प्रतिनिधी जाय, लायक आशिल्ली एक प्रतिनिधी जाय. ताका गोत्त आशिल्लें की तो सदा काळ राज्यभार करूं साध्य ना. एक न्हय एक दिवस ताणें तातूंत रिटायर्ड जावका, तागेलें शरीर ताणें सोडका म्हळ्यार गोत्त आशिल्लें ताका. तशें जावन ह्या राज्य मुखार व्हरूंक एक लायक एक सक्सेसर जाय म्हाका म्हणून ताणें अशें वाळडीक कोण घेतलें. जाल्यार कोणाकय चेडू जाय न्ही. ते बायल पुरो भागवतमांत वर्णन केलेलें आसा. ते 1 कोटी बायले तांणी मस्त चंद आशिल्लींची. आनी चित्रकेतू महाराजे मस्त यवन जावन आशिल्लो. मागीर तो रॉयल फॅमिलीन राय तो रॉयल फॅमिलीन बर्थ जाल्लो तागेल्या. ताका लायक विद्य आशिल्लें, ताका लायक चंदाय आशिल्लें, ब्युटी आशिल्लें, जन्मैश्वर्य श्रुतश्री बीन म्हणटा न्हय सक्कड आशिल्लें. जाल्यार तो मस्त एक नमुने अनहॅपी आशिल्लो. ताका एक चेडू जाय न्ही म्हळ्यार ते एक चिंत ताका केन्नाय आशिल्लें, एक एंग्जायटी तागेल्यान केन्नाय आशिल्लें. तशें जावन तागेल्या हे बायले तांगेले एक चंदाई जो ते राज्याचे तागेले ते संपत्तू. आनी तो सक्कड जे प्रोप्रायटर जावन आसल्यार त्या ताका सक्कड कसले खुशी दिताना. तो एक वेळार कसं जाता म्हळ्यार थंय अंगीर ऋषी तागेल्या आस्थाना येताची. अशें ताणें ट्रॅव्हल करता आसताची कसले एक अज्जन न्ही तांगेलीतले एक ते येताची चित्रकेतू महाराजा लांगा. चित्रकेतू रायू एक लायक होस्ट जावन आईल अतिथी अंगीर ऋषीक मस्त लायक कोण सत्कार करताची. तांगेल्या सिंहासन दाखून उठान कूडले वचून पाय धरताची. तांकां बैशाक आसन दिताची, उद्दा दिताची, प्रसाद दिताची आनी तांगेले पाय धुताची. सक्कड अतिथी सत्कार लायक कोण करता. आनी तांकां बैसोन जातरी तांगेले पायया लागीं विनम्र जावन चित्रकेतू महाराज बसता. सो अंगीर ऋषी तागेल्या विनम्रता आनी तागेल्या अतिथी सत्काराच्या हे पळोवन मस्त तांकां खुशी जाता आनी तांणी ताका कंग्रॅच्युलेट करताची. आनी तांणी उलोवचें सुरू करताची, ताका प्रश्न निमगिताची. हांगा पळयता अंगिरास क्वेश्चन अबाउट चित्रकेतूज वेलफेअर. ताका निमगिताची तूं कशें आसा, तूं कुशीर आसवा, तुगेल प्रजा सकड कुशीर आसावा, तुगेल बायलो सकड कुशीर आसावा, तुगेल राज्यभार कशी जाता आसा, तांणी सकड तूं सांगिल्लें आशिल्लें आयकता आसावा, तुगेल मन कंट्रोलांत आसवा. म्हळ्यार मन कंट्रोल आसल्यार मात्र आमी हॅपी जावचें साध्य, कुशीर आसचें साध्य.
मन समना जाल्यार कशी खूश असचे. सो ते सकड प्रश्न त्यांनी निमगिताची आणि त्यांनी म्हणताची 7 एलिमेंट्स एक रायाक रक्षण करता. तगेल गुरु, तगेल मंत्री त्यांनी, तगेल राज्य, तगेल ते फोर्ट, तगेल ते संपत ट्रेजरी, रॉयल ऑर्डर आणि फ्रेंड्स. त्यांनी सकड समजावन तुका सपोर्ट करता सवय या राज्य मुखार वरूका. सो तगेल सकड वेलफेअर, तगेल जना तंगेला विषय पूर्ण निमगिता. कसला म्हळ्यार एक रायाला आणि तगेल डिपेंडन्स आशिल जनाला तगेल हॅपीनेस कशी एक म्युच्युअल डिपेंडन्सी वर डिपेंड जावन असता. आता राय खुशीर आसा जाल्यार प्रज दुःखार आसा म्हळ्यार सम ना म्हण जालें. त्याचे प्रज खुशीर आसा, राय भयंकर एक नमून दुःखार आसा. तेवे ना तर म्युच्युअल डिपेंडन्सी, ऍक्च्युअल हॅपीनेस ते तू अनुभव करतास वय म्हण सकड निमगिता. जन तुगेल नियंत्रणांत आसवय, तुगेल मन तुगेल नियंत्रणांत आसवय. आणि त्यांनी महान संत अंगिरा ऋषी तांक सकड गोत तस तांक गोत असता की चित्रकेतू रायल मन कुशीर ना म्हणून जाल्यार त्यांनी एन्क्वायरी करताची सकड. तेन्ना चित्रकेतू राय सांगता मुनीले अंगिरा ऋषीला प्रश्न जतरी चित्रकेतू राय सांगता तुम्ही महान ऋषी त्यांनी तुम सकड गोत तस भायरी भितर कसं जाता या बद्द आत्माला बाहेर भितर कसं सकड जातास म्हणाल तुमक सकड गोत तस. हांव सांगचे अगत्य ना जाल्यार तुम्ही आदेश दिलेल निमती हांव तुमकां सांगता. कसले म्हळ्यार हे महान ऋषी आस पळय, महान संत जन तांकां एक आमगेल फेस म्हळ्यार एक इंडेक्स अशी तांकां पळयल कुळ्ळे कळटा आमी खुशीर आसा की ना आमगेल मनांत एक चिंत आस की म्हळ्यार त्याची अंगिरा ऋषी कळला. सो आता चित्रकेतू रायो कसं एक चिंत असत, कसं एक एंझायटी असत म्हणाल्या सांगता. त्यांनी म्हणता की हे संपत्तू हे सकड आस पळय एक मनशाक पोट्टा भूक जावन असताना मस्त पोट्टा भूक तानी असताना ताका भायर देखून एक माळ दिला रे फुलाच्या जेव्हा चंदनाचे लेप ताका गल म्हण जाल्यार तो खुश तागेल पोट्टा भुकी तानी पुरा रापतवा ना. सो ह्या संपत्तू ह्या सकड म्हाका कांय खुशी दिता. म्हाका करून तुम्ही एक सहाय करयाची. मिगेले आणि मिगेले पितृजनाक तांकां एक नरका दकून रक्षण करची तसले एक सहाय करयाची. म्हाका एक चेल्ला चेडू दियाची. म्हळ्यार वैदिक पद्धती प्रकार एक चेल्ला चेडूना पिंड संस्कार पुरो करून उद्दा सोडोस पिंडारी तेन्ना पित्रा तांकां तृप्ती जावन तांकां वयचे प्लॅनेट्स मेळटा म्हणून न्ही जाल्यार तांणी नरकांत आसाची म्हणून त्या वैदिक संस्कृती प्रकार सांगिल्लो आसा. सो तांणी म्हणटा तांकां दिसता की अयो हांव आतां म्हाका चेडू नातील गेल म्हणून जाल्यार मिगेल पिंड संस्कार करतलो कोण म्हाका तेन्ना नरकांत वचचें आसता जाता कसं करचें म्हणून त्या जेन तो सांगता म्हाका प्लीज ऋषी मुनी तुम्ही सहाय करयाची. म्हाका एक चेडू दियाची चेल्ला चेडू म्हणून. तेन्ना अंगिरा ऋषी सकड गोतस जाल्यार तांणी सांगता ओके जायता. तांणी म्हणच की ओके तू कसला चेल्ला चेडू या पुरा टेम्पररी रिलेशनशिप्स त्या पुरा दिया करून तू आध्यात्मिक मार्ग या करी म्हणून सांगना तांणी. ताका कसं इच्छा आशिल्ली चित्रकेतू रायाक ते जायत म्हणटा तांणी. तांणी म्हण एका यज्ञ करताची आणि यज्ञा दकून आईल आशिल्ल्या त्या पायस गोडशा काणू चित्रकेतू दिता. चित्रकेतू ज्येष्ठ आणि श्रेष्ठ म्हळ्यार
ज्येष्ठ म्हळ्यारी मालगडी आणि श्रेष्ठ म्हळ्यारी सकड आणि परफेक्ट ती राणीक त्या गोड शिकाणू दिता. तिगेल नाव आशिल्लें कृतद्युती म्हणून. आणि म्हणटा अंगिरा ऋषी तुका न्ही एक चेल्ला चेडू जाता ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾನ त्या चेल्लू मात्र तुका हर्ष शोक प्रद जाता म्हणून एक हिंट दिता त्यांनी. आणि थंय दखून त्यांनी वत्ताची कुडले. तेन्ना चित्रकेतू राय कसं म्हळ्यार मस्त खुशी नासता. अयो म्हाका ते चेल्ला चेडू जाता आसनवा कितकी काळ दखून म्हाका चेडू नाशिल्लींची. तोय खुशी री अन्नी दिलेलं आशिल्लें हिंट हर्ष शोक प्रद म्हळ्यार तो लेखता कसं म्हळ्यार हर्ष म्हळ्यार मस्त खुशी म्हाका मस्त काळ नंतर एक चेडू जाता आसनवा सो मस्त खुशी तो प्रदान करता म्हाका एकलो चेलो जावन आसतना. आणि शोक म्हळ्यार तो मिगेले ह्या राज्याचो एकलोची पूत जावन मिगेले कुपूत जावन होड जातना तो हांव सांगिल काही आयकना दिसता. डिसओबिडियंट जावन होड जातलो आणि पूत मिगेल पशी महान हे जातलो पॉवरफुल जातलो. सो तशी तो म्हाका दोन्ही हर्ष आणि शोकाय हाडतलो मिगेल जीवनान तू म्हणून तशी लेखता चित्रकेतू. म्हळ्यार ताका तर मस्त खूश जाता स म्हाका एक चेल्ला चेडू जाता. तेन्ना तो लेखता कसं म्हळ्यार चेडूवन आत्तील बदलाक एक हांव उतर भायर आशिल्लें चेल्लो मेळ्ळारी ओडना म्हाका चेडू आसता न्हू म्हाका म्हळ्यार तो लेखता. तशीची ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಾನ कृतद्युती गुरबीण जाता तिका चेल्ला चेडू जाता. चित्रकेतू मस्त खुशीन सगळ्यांक दान धर्म करता. आता एक मोड कशी खंय पावस दिवका खंय पावस दिवचे ना म्हणाल पळयना नवा सगळे कडे पावस एकल्याक दिता. तशीची हे चित्रकेतू रायो कसं नमने दान करता म्हळ्यार कसं कसं इच्छा आसता तांकां गांव कोटी कटलन गाय भांगर वस्त्र सगळ दान दिता. मिगेल चेल्लाल कीर्ती ह्या जेवका ख्याती चढ जेवका म्हळ्यार निमती सगळ्यांक भर दान दिता आणि खुश करता. तशी जाता जाता मुखार सुन कसं जाता म्हळ्यार चित्रकेतूक आणि कृतद्युतीक तांगेल चेल्लाल वयरी त्या चेडा वयरी चड मोग चड जाता वता. ताजे निमती एक कोट बायलेंतू विंगड बायल आसा पळय तांकां मस्त हे जाता निग्लेक्टेड फील जाता. चित्रकेतूक तागेल चेल्लाल वयरी मोग चड जाता तागेल बायल कृतद्युतील वयरी मोग चड जाता. तेन्ना विंगड बायलेक पुरो दिसता की अयो आम कशी एक परिस्थिती जल्मू अशी चेडू नातील आम कसले एक परिस्थिती येयल्या ह्या कामाच्या हांग पुणे आमगेल बामणा लागीं उल्लोचे तागे लागीं ह्या करचे पुणे ह्या मेळटा आसा जाल्यार आमकां इतले नमने निग्लेक्ट करता आसा मू आमी हांग अशी कामाच्या पशी कड जाल्ली मू कसं दुर्भाग्य आमगेली हें म्हूण सांगून तांकां असूय प्रवृत्ती वाडटा. त्या चेल्डाल वयरी कृतद्युतील वयरी असूय प्रवृत्ती जाता. आणि तांणी लेखताची ह्या आमगेल पापी जीवन कसं लबा बामणुनी आमकां पळयतना सकट दिवस कृतद्युती आनी त्या चेल्डाले वयरी मोगा नासता आम कशी नमने ताणें निग्लेक्ट केला. त्या कामाच्या स्थिती पुणी लायक आसता आमगेल पशी सो तांकां असूये तांगेलान तूं चड जावन तांकां ह्या चेल्डा वयरी मस्त शत्रुत्व वाडटा. ताजे निमती कसं जाता असूय चड जाल्ले कुडले तांकां हांगा पळय इंटेलिजन्स लॉस्ट बुद्धी नश्ट जाता. बुद्धी नश्ट जाता कसं जाता कठोर हृदय जाता तांणी आणि ताजे निमती तांकां हे रायान तांकां निग्लेक्ट केलेलें आशिल्लें सैसूचें जायना. तेन्ना तांणी कसं करताची
त्या चेडडाक विष दिताची. विष दिवन त्या चेडडाक दिवश मारताची. कृतद्युती आता मुखार कृतद्युतीक ते गोतना. कृतद्युती कसं म्हळार आज मिगेल चेडू मस्त न्हीद काडतास मू, मस्त वेळ चलता न्हीद दोन. सो तिगेला त्या चेडा पळयतली सांगता वचून ताका जागे आनी हाड हांगा म्हणटा. ती वत्ता आनी वचून पळयत की पडल्यान तशी चेडू दोळ ऐर करून अशी कसले मुवमेंट नातिल्या निद्दला. तिका कळटा हे चेडू गेल्ला म्हणून. ती जोरान रडता, मस्त जोरान रडता. आनी तिगेल त्या रडणे ऐकून कृतद्युती थंय धांवन येता. कसं जाल्लें ती पळयत की अयो तिवय एक नमुना मातीगून पडता. कसं जालें मिगेल चेडू गेल्ली मू म्हणून. तेन सकड आसतना ते जन सकड येताची तांणी रडताची. आनी हे कोण विष दिलेलं पळय त्या बायले थंय राबून अशीच एक नाटकीय जावन रडता आसतात नाटक करून. ह्या सकड चित्रकेतूक कशी न्यूज पावता, विषय पावता. आनी तांणी थंय फडता धांवताची ह्या करून येताची थंय. आनी तांणी थंय येवन पळयतना कसं पळोवचें चेल्ल्याक पळोवन त्या चेडा पळोवन पडल्यान तांणी थंय अशी इतले दुःखीत जाता म्हळ्यार म्हणटा म्हळ्यार हार्ट इज बर्निंग विथ लॅमेंटेशन म्हणून. अयो मिगेल चेल्ल इतली ओग्गी चमकल मू म्हणून. तेन्ना कृतद्युती राणी कसं करता केन्नाय एक सुकार आसतना आमी केन्नाय क्रेडीट आमगेल सेल्फ घेताची. जाल्यार कसले दुःख येयल्या आमगेल जिवनांत कश्ट येयल्या म्हणटाना आमी देवाक ब्लेम करू सुरू करताची. सो कृतद्युती तशीची. ती सांगता की अरे तू या कसले तुवेची रचन केलेलं कानुना विरोध कशी वच्चा जाता. तू या कसं केलंय. तू कसं मिगेल या चेडडाक दिवश मारल्या. त्याला बापूसू आशिलो. त्या बापूसू मालगडो ऍक्च्युअली हाजे प्रकार मालगड्यान ओग्गी वचूका धाकट्यान वच्चा नज मरू नज. जाल्यार ह्या सांज चेडडाकची मारली मू तुवें घेवन चमकल मू. कसं नमुन्याच तू देवा. अशी नमुने एक आमकां चेडू दिवन आमकां एक लायक तागेल वयर प्रीती एक बंधन येवची तशी केल्लें. आनी आतां ताका तू वेल्ल्या पास. हे कसं नमुने तुगेले प्रकृतीचे नियम. कसले तू अशी केल्लें. आमकां जावक म्हणून तुवें विंगड केली मू. तू एक बुद्धिमान नाही. तू एक अनइंटेलिजंट इनएक्सपिरियन्स्ड या तू म्हणून ती देवाक ब्लेम करून बिश्टाचा सूर करता. ताजे नंतर ती सांग की अयो हांव ह्या मूर्ख देवा लागीं उलयता असं. ताजे बदला हांव मिगेल चेडा लागीं उलयता म्हूण सांगून तो ती सांगता आसता. कसं म्हळ्यार रोंड रोंड अयो तू यमा लोटू अपास ते मुखार वचू नाका. अपास मागशी हो मिगे लागीं त्या नरका वचू नाका. हांग्यो तू न्हीद दोन मस्त वेळ जाल्ले उठा. तुगेले खेळचे आशिल्ले संगाती पुरो आपयता आसता तुका. येवन दूध पी. आम कसले दुःखांत घाल नाका उठा म्हणून सांगून ती मस्त रडता आसता. सकड जन आनी चित्रकेतू रायू या पळोवन दुःखीत इतले दुःख जाताची. ते सकड आसतानाचे ते राज्याचे प्रज सकड इतले दुःखीत जाता म्हळ्यार तांकां सडन ऍक्सिडेंट पळोवन तांकां एक नमुने अनकॉन्शियस जाता. सकड प्रज तितले नमुने दुःख जाता तांकां. सो ह्या
दुःखांतू चित्रकेतू रायू मूर्छितश जल्ला म्हणता म्हणून अर्थ कोण घेताना अंगीर ऋषी म्हणून अर्थ कोण घेऊन अंगीर ऋषी नारद मुनी ತಂಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ತೈ ಎತ್ತಾಚಿ सो अंगा 14 अध्याय अंत्य जाता आणि नेक्स्ट अध्याय तो अंगीर ऋषी आणि नारद मुनीला चित्रकेतू ಒಟ್ಟು संवाद त्या आम्ही नेक्स्ट क्लास अंतू पळोवच्या तासाची सो अंत्य कमी टेक अवे लेसन म्हणून घेवेत कसं म्हळारी एक आम्ही हंग पळयला की असूये एनवी एक असूये म्हळ्यार कसले विंगड जनाले एक यशस्सु पळोवन आमकां सहिसूच्या जायना या एक भौतिक बद्धते आणि गर्वाचे एक एसेन्स म्हणटाची ते असूये आमगेले हृदयांत आशिल्ल्या अनर्थाचे एक सारी असूये म्हणाली विंगड जनाक या असूय प्रवृत्ती असल्या कसं जात म्हणारी विंगड जनाक आम्ही नष्ट हानी दिवची पशी चढ आमकाची स्वतः त्या हानी करता असूय म्हणारी एक सूक्ष्म कामाचे एक इच्छे म्हणारी आता असूय आशिल्ल्या कसं म्हणारी नाव मागीर सक्कडकडे हांव फेम यशस्सु सक्कड जणांना हांव केलेले एक्नॉलेज करता म्हळ्यार एक इच्छे असते तांकां इच्छे करची ते या इंद्रिय तृप्ती म्हणकेची असूयेन आमगेले इंद्रिय तृप्ती करू पळोवचे आमी आनी असूय आशिल्ले जन कसं करता म्हळ्यार विंगड जनाले यशस्सु अंत्य करता म्हूण सांगून हानिकारक विंगड रीतीचे हानिकारक कार्य करचे तशें जाता या असूय म्हळ्यार तीन रीती प्रकट जाता एक कसं म्हळ्यार थॉट्स विचार हांगा पळय क्वीन्सा तांणी वर्लल राणी तांणी कसं करता विचार करता यो रायान आमकां निग्लेक्ट केल्ली नवा अशें जालें तशें जालें ताणें आमकां ह्या केल्या कृतज्ञती मात्र हे मोग करता आसा तिगेल वयर मात मोग चड जाला या चेल्लोच आमगेल्या दुःखाक कारण म्हळ्यार विचार अनेक रीती ते प्रकट जावचे कशें म्हळ्यार विचारय करचे आनी उलवणी उलोवचे उत्तर टीक करचे विंगड जनाक अनेक विचार करचे उलोवचे आनी कार्य करचे हांगा पळय तांणी कसं कार्य केलें ते चेल्डाक विश दिलें ताजें मूल कारण कसलें एनवी तितले नमुने चड जालें तांगेलो तूं आणि आम्ही एक भगवद्गीता सांगताना एक आता इंद्रियाचे एक ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेन्सेस म्हणतात ताजे वयर आम्ही कंटेम्पलेट करता वता ताजे वयरी आमकां अटॅचमेंट डेव्हलप जाता त्या अटॅचमेंट इंद्रिय ऑब्जेक्टा वयर डेव्हलप जाताना ताजे निमित्ती काम चड जाता काम आदकून कोप येता कोप आदकून भ्रमे उद्भव जाता भ्रमे दाखवून बिविल्डरमेंटान पडताची आणि केन्ना आमगेल्या या कसं म्हणटाची उडगास मेमरी बिविल्डर जातकी तेन्ना बुद्धी नष्ट जाता बुद्धी नष्ट जाताना तो मनुष्य भौतिक सागरांतू पडता भगवद्गीते सांगिल्लें आसा सो असूयेचे वाईट इफेक्ट्स कसले सांगूयात की तुम्ही असूय आशिल्ली निमती कसं जाता कोप येता विनाश जाता येस कोप येता विनाश जाता व्हेरी गुड हरे कृष्ण माताजी बुद्धिभ्रष्ट जाता बुद्धिभ्रष्ट जाता वय कसं कोरका म्हणला कसं कोरका म्हणला आलोचना शक्ती कंप्लीट वता येस आणि बुद्धी कोप तो हे करता कसं प्रवृत्ती करता येस अहंकार वाढता येस गुड सो त्या कसं करता आमकां सदा काळ
दुःखांत तश करता नवा तुम सांगील पॉइंट्स पुरे करेक्ट दुःखांत कसला म्हणा रे आमगेला नत्तीला विंगड जनाला कसकी असं त्या पळून आमकां दुःख नेक्स्ट ते आमकां भय्यांत तशी करता कसला म्हणा रे आमगेला नत्तीला तो कोण की एकलो आमगेल पशी चड या कोर न्हू मुखार वतास मू आमगेल पशी सो त्या भंय आमकां तो मुखार वतास मू त्या ना न्हू आमगे लागीं म्हणाल भय्यांत आसता एक आमकां त्या दुःखांत घालता पेन एक आमकां फियर दुःख भय्यांत आसता आनी बुद्धी भ्रमण जाता सांगील म्हणके बुद्धी विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणटा पळय कसं म्हणा रे असूयशील जन बुद्धी भ्रमण जाताना त्यांनी गुरु शास्त्र ताजे विरुद्ध कार्य करताची आणि ताजे नंतर वाईट गुण चड जाता मनशालांतू आणि त्यांनी धर्माच्या विरुद्ध कार्य करताची असूये निमित्त विंगड जनाक आम्ही आता म्हणाल पळय वर्ड्स उल्वणीन उल्लोन हानिकारक हानी पावून दिताची आणि टीक करन तांगेल मन दुखयताची तांकां एक नमुने हानिकारक प्रवृत्ती ऍक्शन म्हळ्यार हानिकारक कार्य करताची तांकां मारचे दिवशी मारची ताई पळयलें आमी राणी तांणी ते सान चेडा तागेल कसं हे आशिल्लें ते चेडाल कसले चुकीना आशिल्लें चित्रकेतुरायाक आशिशील चेडू जावका म्हणून कृतद्युती गुरबीण जाल्ली ताक तिक्क चेडू जाल्ले चित्रकेतुरायान तांगेल वयर मोग चड जाल्ले सो ते चेडाल चुकी कसं आसा जाल्यार बुद्धी भ्रमण जाल्यार पेट्टाक हांकां कसले दिसना त्यांनी तसल एक हानिकारक कार्य करू वता चमकलीची कार्य केल्ले पॉयझन दिवन विष दिवन दिवशी मारले सो ते आमकां धर्माच्या विरुद्ध कार्य करचे तशी करता असूये आणि आमगेला देखून आमगेल प्युरिटी पवित्रता आणि आमगेल भक्तीच्या शक्ती ते उणी करता आता आम्ही एक 7 स्कंदांत मुखारसून येता संच स्कंद जायत येता असं 7 स्कंदांत येता पळया प्रल्हादाल काणी प्रल्हाद महाराजाल काणी सो प्रल्हाद महाराज कोणाल भक्त आशिल्लो नरसिंह नारायण येस विष्णूल भक्त आशिल्लो करेक्ट सो ताण विष्णूल भक्त जाल्यार निमती ताजे निमती कोणा असूय जाता बापसूक असूय जाता सो बापूस कितले नमन्याचे ताका मारू पळयता नवा तागेल स्ವಂತ पूतू तो मेगेल शत्रुल महान भक्तू म्हणल्यार निमती एक असूयेचे पात्र जाल्लो प्रल्हाद महाराज हिरण्यकशिपू तितले व्हडले असुरू ताका कसं म्हळ्यार मिगेल पूतू मिगेल शत्रुल या नवा म्हणून असूये हांव सांगिल्लें आयकता ना मुयो कितले नमने बाद दिता नवा ऊन तेलांत घालता दिवडालांतू या करता असतील पाय दकून मस्तेस करयता पर्वत दकून सकल बाल मारू पळयता ताका विष दिता आणि ताका लास्टाक खड्ग दवरून मारू वता खंय आस म्हूण सांग तुगेल नरसिंह तुगेल देव खंय आस म्हूण सांग तितले ना बापूसोची पण कसं ना म्हणे कार्य करता असं हानिकारक कार्य उत्ताका मारू वता असं सो ताजे निमती पवित्रता भक्ती आणि धर्मा विरुद्ध कार्य करू सुरू करताची ताजे निमती इंद्रियाक आम्ही आमगेल्या इंद्रिया कशी अशी अंतू दकून भायर येवका म्हळ्यार या कसं म्हळ्यार असूये दकून आम्ही कशी मुक्त जावेत म्हळ्यार श्रील प्रभुपादा लागी तांगेल शिष्यातांनी निमगुचे आसा आम्ही कशी या एक अनर्थ आमगेल हृदयांत अशें अंतकून आम्ही कशी भायर येवत श्रील प्रभुपाद कशी मुक्त जावती असूये दकून तांणी म्हणटाचे सिंपली चॅन्ट हरे कृष्णा महामंत्र
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आणि म्हणताची जप करयाची. चैतन्य महाप्रभून कसं सांगला, चेतो दर्पण मार्जनम. हृदयान तशिला सक्कड वाईट सक्कड वचून तुमगल हृदय पवित्र जाता. जप करयाची ताजी कतरी. आणि या प्रवृत्ती वचक म्हणू तुम्ही कसले एक स्पेशल एंडिवियर घालक म्हणना. स्पेशल एक कष्ट पावन या कोरका त्या कोरका म्हणना. सिंपली तुम्ही चॅन्ट करयाची आजी निमतीची. कसले मला कृष्णाक कृष्णाल नावाक कसलेची अंतरना. तसे जाऊन तुम्ही अपराध करनतिला चांग चॅन्ट करायची. ऑफेन्सलेस चॅन्टिंग करायची. या युगांतू त्याची रेकमेंड केला शास्त्रात त्यांनी. तसे जाऊन त्या चॅन्ट करायची. कृष्णाक कृष्णाल नावा कसले अंतरना. तुम्ही केन्ना अपराध जायनतील चॅन्ट करता की त्यांना कृष्णू स्वयं तुमगेल्या संगांत असता. त्यांना तुमक या पवित्र कृष्णाल नावा आजी निमती तुमगेल हृदयांत असेल सक्कड कल्मशू वत्ता. तुमगेला टॅलेंट्स कसं की तुमगेल केपेबिलिटी प्रकार त्या देवाल सेवेन तू यूज करायची. तुम्ही कोणाले विषयी असूय पाव नकाची. आता भौतिक जीवनांतू कोणे एक चढ प्रोग्रेस केल्यामुळे कुठल्या आमका मस्त असूय जातो. तो चिकल मुखार चमकल मो मिगेल पशी हा मंगास मू म्हणून. जलारी आध्यात्मिक जीवनांतू आम्ही एकल्या एकले एनकरेज उत्साह दिवन मुखार वचुका म्हणून श्रीला प्रभुपाद सांगताची. आमगेल राधाराणीक पळय. राधाराणी कृष्णा कसं सांगता. ओ यो कितली लायक भक्तू कृष्णा. तुगेल भक्ती कितली लायक कोण करतास. ताका तू स्वीकार कर कृष्णा म्हणून कितले एनकरेज करतास कृष्णाक त्या भक्ताक स्वीकार करू का. सो आम्ही तशी एकल्या एकल्या एनकरेज करू. एकल्याल हात एकल्या आणि एकल्यान दौरनू आध्यात्मिक जीवनांतू मुखार वचुका. आणि सक्कड वळ्या आमगेल्या निरंतर हरे कृष्णा. सगळ्यांक हरे कृष्णा. माताजीन जॉईन द उबीत राव एक अनाउन्समेंट सांगता.